मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमकां जण एकल्याक उजवाडाचे ओ जेजूचे गोवायजांक आमंत्रण. उजवाडाचे कित्याक जेजू जावन आसा तो उजवाड ह्या संवसाराचो अशें आमी आमचे नाताळाच्या दिसांनी नियाळ्ळां आनी आमी जाणा कित्याक आमकां अशी ही शिकवण मेळ्ळेली आसा आमच्या बावतिजमा वरवीं आनी आमचे दोतोनीन तशेंच आमच्या घरांनी. तर आमी जाणा कशे भाशेन आमी एक बरें जिवीत जिवंक जाय म्हणून. पूण तें आमी खऱ्यांनी जियेता हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी ल्हान आसतना आमकां शिकयलां आसतलें देवान आमकां कित्याक रोचला आनी होच प्रश्न आमी खुबशे फावटी आयकता. कित्याक देवान आमकां रोचला? वॉट इज द पर्पज ऑफ गॉड क्रिएटींग ईच वन ऑफ अस? म्हाका देवान कित्याक रोचला? जेन्ना आमी हो प्रश्न आमकांच विचारता आमकां कळीत जातलें की देवान म्हाका हो मनशांक रोचल्या कित्याक? ताका वाखाणणी दिवच्याक, ताका मान दिवच्याक आनी ताची सेवा करच्याक. हीच उतरां सांत इनास लोयला आपले स्पिरिच्युअल एक्सरसायज आत्मीक व्यायाम म्हणून एक बूक आसा जो दर एका जेजुईताक तशेंच दर एका मनशाक जो रिट्रीट करूंक सोदता तांकां ही पयलीं उतरां तो दिता. आनी सांत इनास लोयलाचो हांगा पुतलो आसा आमचे मुखार. तो आमकां जण एकल्याक उगडास कोत्ता की देवान म्हाका रोचला न्ही फकत ताची वाखाणणी करूंक, वय वाखाणणी करूंक जाय, न्ही फकत ताका मान दिवंक जाय, वय देवाक मान दिवंक जाय, पूण ताची सेवाय करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी अशें करता आमी आमचो आत्मो सांबाळटा वो आमचो आत्मो आमकां सुटका दिता. म्हणजे आमचे पातकांतली आमचे वायटांतली आमकां ती सुटका मेळटा. आनी हेंच हो हीच उतरां तो सांत फ्रांसीस शावेर जो आमचे बरोबर आसा ताका ही सांगता आनी शिकयता. आनी ताचे उपरांत तो जेजूचीच उतरां ताका म्हणटा कितें फायदो वाको संवसार तुवें चिकलो जाल्यार तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार. तर ही उतरां ताच्या मनार खेळूंक लागली आनी तो पळोवंक लागलो देवाची सेवा जर हांवें खऱ्यांनीच केली जाल्यार हांव म्हजो आत्मो सांबाळटलो. पूण जेन्ना हांव ओळखून घेता म्हजो आत्मो हांव सांबाळूंक पावता कित्याक हांव देवाचे मार्गान चलतां तर हांव दुसऱ्यांकूय बरे भाशेन आपलो आत्मो सांबाळूंक आदार दितलो. आनी ताचे लागून तो हांगा गोंयांत येवन वावरूंक लागलो. आनी तो वावुरता आसतना भोव थोडे क्रिस्तांव आसले पूण तो जेजूची बरी खबर परगटूंक लागलो. हीच खबर की देवान म्हाका कित्याक रोचला. खुबशे फावटी आमकां आमी पयले मावेर रावतात आनी सकयल लायट एंड सावंड प्रोग्राम आसता आनी होच प्रश्न स्टार्टिंगाक आसता, वाय गॉड हॅज क्रिएटेड यू. आनी खुबशे फावटी तो वाचता आसतना हांव रुमान आहा तो आयको येता आनी मागीर ही चिंतना म्हाका येता खऱ्यांनीच देवान म्हाका हाका रोचला जाल्यार हांव ताची सेवा बरे भाशेन करतां. देवाची सेवा म्हटल्यार न्ही फकत जे परी पयले वाचपान आमकां उगडास केला न्ही फकत हांव म्हजेच सांगाती जी आसात वो म्हजेच फामिली पासतूच वो म्हजे घरा भोंवतणी रावता तांकांच हांव आदार करतलो वो करतली वो तेंच्याच आदाराक हांव पावतली कित्याक ती मागीर म्हाकाय पावतली अशें चिंता जाल्यार ती देवाची सेवा न्हय. पूण खुबशे फावटी आमी आमचे चिंतीन आसतना हेरांची सेवा करूंक पावता ती जावन आसा खऱ्या देवाची सेवा. कित्याक ती आमी मोगान करता कित्याक देवान आमकां विचून काडला अशें आमकां पयले वाचपांनी सांगता. दुसरे वाचपांनी आमकां उगडास कोत्ता भाग्यान पावलो की हांव देवाचो आपोसल म्हणून म्हटल्यार देवानूच म्हाका विचून काडला ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. तर आमकांय जण एकल्याक देवान विचून काडला ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आमचे उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या जिवितान. आनी हेच आमी पळयता शुभ वर्तमानान. कित्याक जुआंव बाबतींत सांगता हांव ताका अडको नासलो पूण जाणें म्हाका धाडला ताणें म्हाका ही उतरां सांगल्या की पवित्र आत्मो देंवतलो ताचेर पारव्याच्या रुपान आनी तो जावन आसा खरो उजवाड आनी तूं ताका परगटूंक जाय. तर आमकांय जण एकल्याक जेन्ना बाल्तिमा वरवीं हें कार्य दिलोलें आसा खऱ्यांनीच हांव तें कार्य हो वावर कोत्ता देवाचो उजवाड हो जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिता. आनी जरी तर हांव जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक पावता जाल्यार
हांव खऱ्यांनीच जेजूचो गोवाय जाता. जरी तर हांव तशें करूंक पावना जाल्यार हांव जेजूचो गोवाय जायना. तर आमी जण एकल्यान आमचें अंतस्करण तपासून पळोवंक जाय. कित्याक सांत इनास लॉयोला आमकां अशेंच सांगता, अंतस्करण जेन्ना आमी तपासता आमकां कळीत जाता केन्ना केन्ना हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणें म्हजें जिवीत जियेलां वा जियेता, आनी जेन्ना जेन्ना हांव जिवंक ना ताचे पासत हांव बोगसोणें मागता. आनी जेन्ना आमी अशें 2 दिसा कोत्ता आमचें अंतस्करण तपासून पळयता, मागीर आमकां सारकें मार्गार येवंक सोंपें जाता. कित्याक 2 दिसा आमी तशें केल्यार आमी पळयतले, हांव जेन्ना दुसऱ्यांशी बसोन उलयतां, हांव दुसऱ्यांच्यो खबरो कोत्ता, म्हजी खबर सांगता. म्हजें कितें दूख कोश्ट आसा ताचें सांगून हांव थोडो आदार घेता, वो म्हज्या इश्टाचें कितें कोश्ट दूख आसा तें आयकोन ताका कितें समजणी दिता जाल्यार ती बरी गजाल. पूण आमी तिसऱ्या मनशाची खबर करूंक लागता जाल्यार मागीर आमी पातकान पडटा. तर तशें आमी जेन्ना आमी पळयता आयचो दिसा सकाळीं हांवें कितें केलें, कशें केलें, हांवें म्हजो जबाब कसो आसलो, मोगान हांवें जबाब दिलो, अशें आमी पळोवंक जाय. आनी जेन्ना आमी अशें पळयता आमकां कळीत जाता हे घडयेंत हांव जेजूची गोवाय जावंक ना. म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हजें काम करता त्या जाग्याचेर, वो म्हजेच फामिलीन. कित्याक आमी जाणा आमचेच फामिलीन केन्ना केन्ना खुबशे अशे वाद विवाद जातात. कित्याक कोण भाव भावा विरुद्ध, वो भाव भयणी विरुद्ध, वो सास आनी सून अशें जाता. पूण रातीक जेन्ना आमी बरोबर आमी एकटीत बसोन आपले अंतस्करण तपासता तेन्ना आमकां कळीत जातलें खंय हांवें देवाची वो जेजूची गोवाय दिवंक ना, आनी बोगसणें मागोवंक सोंपें जातलें. तर आमी मागुया मिसा बलिदान जे परी जुआंव बाप्तिस्त जेजूची गोवाय दिता आनी तो दाखोवन दिता हेरांक, हो जावन आसा जो जेजू, हो जावन आसा जो उजवाड, ह्या उजवाडाचो तुमी पाटलाव करूंक जाय. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी जेजूची सेवा कोत्ता, आमी देवाची सेवा कोत्ता, दुसऱ्यांक पावता आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या जिवितान, तेन्ना आमी सारके गोवाय जाता जेजूचे. दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड हाडटा, दुसऱ्याच्या जिवितान जेजू काडटा. तर मागुया मिसा बलिदानान देवाचो आदार की ताचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या जिवितांत. आमेन.